Gael Korea A19. Misachibe Surusatha Ami Soglito Yarzauya Am Soya Nig Bitor Sorta Ami Sogli Karaduya Am Soya Nig Bitor Sorta Ami Soglio Cardiuia. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सगळे आसूं. आयचे मीस बेटयता आना फेर्नांडीस मागूंक लायता बरे भलायकी पासत क्रिस्तिना मार्कीस हिच्या तशेंच सिस्टर मारिया क्रिस्ती ही काय जाणवायन करपीन बोर म्हणून हे मिसांत आमी मागता. तेच बरोबर मागुया जुझे रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या खातीर देवान ताच्या आत्म्यांक शांती फावो करूं. बाबा बिडीनो ह्या दिसांनी आमी शेताची नेराची वोंप्याची बियांची असलीच खबर जेजू उलयता ती आयकता. असल्या वोपारींनी जेजू उलोवन कांय फावटी आमी बरे वोंपी जावंक कांय फावटी देवाच्या उतराक आयती जावन आमची काळजां तयार करूंक आनी हे भशेन जेजू ल्हान ल्हान संदेश आमकां दित आसा. बरीं बियां जावन दुसऱ्याच्या काळजांनी रमोवंक तेच बरोबर दुसरो बरीं बियां आमच्या काळजांनी घालता तेन्ना आयतीं आसूं आमकां कृपा मागुया. नेमसाची भेटेक तो येतना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सत्पुरा देवाक आनी तुमकां बाबा कडेन सगळ्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत भाग्यान सुद्दां सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्प दिला देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थना. कोण वडे बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक बोर बावडतान बोरमाशनान मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी मोयजेस आयलो आनी ताणें पोरचेक सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा कळीत केल्यो आनी सगळे हुकूम पोरचेन एकाच ताळयान म्हणले. सर्वेस्परान फरमायलां तितलेय आमी पाळचोल्या. मोयजेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं इस्रायलाच्या 12 कुळांच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयांशी एकी वेदी बांदली. उपरांत थोड्यान तारून इस्रायलांतंक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बैलांचे शांतीचे योद्ध करूंक लायले. अर्दे रगत मोयजेसान
तोस्तांत घाले आनी उरलोले अर्दे वेदीचेर रोखयले. कोरोराचे पुस्तक घेवन ताणें तें पोरचेक वाचून दाखयले आनी तांणी म्हणलें, सर्वेस्परान फॉर्मायलां ते सोगले आमी पाळटल्यो, ताचे आमी आयकतल्यो. उपरांत मोयजेसान रोगोत घेतले आनी पोरचेचेर शिवोर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कोराराचे हें रोगोत. हो कोरार सोगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब, दिनवासनेचो योंद देवाक भेटोयात. जबाब, दिसवासनेचो योंद देवाक भेटोयात. उदेंती थावन अस्तमते पर्यान सोगटा सर्वांचो देव सर्वेस्पर उलयता. प्रितीमच्या मनशांक तो जमोवन हाडटा. सोबीत सुंदर सियोना थावन तो परजोळटा. जबाब, दिनवासनेचो योंद देवाक भेटोयात. योंद करूंक म्हजो कोरार मानून घेतलेल्या म्हजे पोरचेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीट करूंक वेता, देखून मळब ताचे नितिवंतपण परगट्टा. जबाब, दिनवासनेचो योंद देवाक भेटोयात. दिनवासनेचो योंद देवाक भेटोय. भोव वर्त्या देवाक केल्ल्यो आंगोण्यो पाळ. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवाळटलो आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितली. जबाब, दिनवासनेचो योंद देवाक भेटोयात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुमच्या काळजांनी बोंपला आनी तुमकां थारोवन दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आनीक वोपार लोकांचे उत्पंजीक घाली. आपल्या शेतांत बरें बी वोंपलोल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. सगळीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नीर वोंपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसां येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावरड्यांनी ताचे चडशे येवन अशें म्हणलें, दोनया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वोंपलेलें न्हय, तर तातूंत नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोडलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटितना घडयेक तुमी त्या बरोबर गंवूय उमटिशात. लुवणी येसोर दोनूय बरोबर वाडोली आनी लुवतीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पेणकुलां बांदात म्हूण, मागीर गोव म्हज्या कोड्यांत बुरात म्हूण हांव लुवतल्यांक सांगतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाबडीतो एक दीस एका तरणाट्याची आवय म्हाका म्हणटाली, फादर, म्हजो पूत पयलो बरो आसलो, पूण SSC जाल्या उपरांत कॉलेजीक वचूंक लागलो आनी हे भाशेन तो मस्तेपणां करूंक लागलो. आपणें जायतें सांगलें, ताचे भयणीन ताका जायतें सांगलें, बापायन मारलो पुर्यान, पूण बदलो ना. हांवें तिका विचारलें, तो जल्मलो तेन्ना तसो आसलो?
जेवत्या उपरांत तो तसो आसलो ती म्हणूंक लागली ना म्हणटच तुजो पूत बरो तर पूण ताचे इश्ट कोण तो कोणा सांगात भोंवता हें मातशेंच रावयलो आनी म्हणटा म्हणून खऱ्यांनीच ताचे इश्ट तितले बरे नासले आयज हो पार आमी आयकल्या पळय ती बरें बी रोयता आनी तेच बरोबर दुस्मान येवन नेर रोयता वो हें वायट बी रोयता बाबडीलो सगळे आमी जल्मले हांव तेन्ना बावतिजमा वरवीं आमी पवित्र सभेन भितर सरल्या देवान आपलो आत्मो दिवन आमकां बरी केल्या वाडटा वाडटा तेन्ना आमी आमच्या काळजांनी कोणे तरी बियां घातल्या जायत घडी इस्कॉलान आमच्या टिचरींनी जायत घडी इगोर्जेन देव म्हणयार ओ देव संदेशकारांनी जायत घडी काम करता थंय आनी कोणें वो घरांत आवय बापाय बरी बियां रोयला पूण तेच बरोबर दुस्मान न्हयच फकत येवजिता पूण दुस्मान हें वायट बी रोयता जेजू हे वपारीन सांगता म्हणटच कोण आमच्या काळजांनी बरी बियां रोयता आनी कोण वायट बियां रोयता हाचेर नदर मारून करस हें पयलें दुसरे सुवातेर बाबडीलो आमी दुसऱ्याच्या काळजांनी बरी बियां घालता वो असलोच नेर आमी रोयता नेर रोवपाक हो सोंपें थंय वायट चिंतप ह्या मनशाचें वायट वागणूक ताचें पाड जावं अशें चिंतपाचें वो असलें कितेंय तरी दुसऱ्याक नाका जावपाचें त्रास जावपाचें असलें काम मनशांनी जाता आयज आमकांय असली संवय आसा जाल्यार दुसऱ्या सुवातेर आमी पळोवया दुसऱ्याचें बरें बी रोवचे सुवातेर दुसऱ्याच्या मनान बऱ्यो आयडिया घालचे सुवातेर आमी असलें घालता जाल्यार आनी तिसरे सुवातेर बाबडीनो जायते फुडें आमी आयकता आमी इतली मागणी करता इगोर्जेन वता रेतीर करता वाती पेटयता नोवेना करता तरी आसतना आमचें कांय बरें जायना पूण दुसरो नागयता आनी कितें करता तरी तो फेलीज असलें आमी पळयता आनी तेन्ना म्हणटा देवाची न्हीद खंय गेली बाबडी न्हू आयच्या ह्या नेराची आमी वपार आयकल्या इंग्लीश भाशेन डानल ताका म्हणटा आनी ह्या उतराचो समजणेक पयशे जाल्यार नेर म्हणटा पळय तो जायते भाशेचो आसता पूण तूंय देवांच्या पॅलेस्टिनीन तेन्ना एके भाशेचो नेर आसलो गोवा मदीं सारको गोंवच कसो दिसतालो म्हणटच खंयचें गोवाचें झाड आनी खंयचें नेराचें झाड हें वळखूंक मेळनासलें आनी दोनूय वाडल्या उपरांत फकत गोमतालें केन्ना जेन्ना फळ त्या गोवाच्या कोणशेक येता पळय तेन्नाच हाका लागून सगळे बराबर एकूच दिसताले गोवाचीं झाडां तशीं दिसतालीं आनी नेरूय तसोच दिसतालो बाबडी न्हू असलीं मनशां संवसारांत आसा भायल्यान सगळीं बरीं दिसता पूण देवाक खबर आसा आमचें काळीज कितें पळय तें बरें वो वायट भायल्यान नेर आनी गोवाचें तशें दिसतालें दुसरें डानल वो नेराची खबर म्हणल्यार जेन्ना हो गोव झाड आसता थंय नेराची झाडां आसता म्हणटच तांची मुनां इंटरमिंगल जातालीं म्हणटच एकामेकाक वत्तालीं असलें झाड तें असलो नेर हो म्हणटच हो नेर त्या मुनांनी गोवाच्या मुनांनी गेला म्हणटच गोव तर काडलें जाल्यार बारा नेर तर काडलो जाल्यार गोवाचींय झाडां येवन जाता आनी हाका लागून जेजू म्हणटा आसूं न्ही हो इट टॉलरेट्स आमी म्हणटा वायट करतल्याचें तो फेलीच जाता बट गॉड टॉलरेट्स ही समजणी आयज आमी करूं हाका लागून दुसऱ्यांक स्वर करून जेवचे सुवातेर इन्स्टेड ऑफ कंपेरींग टू अदर्स आय लीव माय ओन लायफ हांव दुसऱ्यांक स्वर करून जियेना पूण देवाच्या तत्वां प्रमाणे हांव जियेता आय लीव बाय द स्टँडर्ड्स ऑफ गॉड एंड नॉट बाय कंपेरिजन्स कित्याक वेळ येतलो तेन्ना देव नीत करतलोच आनी हाका लागून नेर आनी गोव बरोबर वाडटा ही दास्ती आमी काडची गरज ना बरें मनीस जावं वायट हांव म्हजें देवाक मानता तसलें जिवीत जियेता असलेंच मोन आनी काळीज दरेक लाग आमकां मागुया पयले सुवातेर आमी बरें बी हाका आयती रावंक नेर आमच्या काळजांनी घेना जावन दुसरे सुवातेर आमी दुसऱ्याच्या काळजांनी रोयता जाल्यार बरें बी रोवंक आनी तिसरे सुवातेर बरें आनी वायट बरोबर वेता
देव पळयतलो, हांव बरें तें करीत वयतलें. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचना आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणाक तूं आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचना आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणाक तूं आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवारेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्या तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. प्रार्थया सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटो तुजे पोरचेक तुवें फरमायलोलें त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें सकूनायक पावयल्योय. तोच जेजूचो येवन आज आमी तुका भोगतीन वमतां तो दुयेंत तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जोण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी समेस्ताचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांक शासनाच्या देवा सर्व कडेन सर्त आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दुयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्वर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्वराची नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय. बापा क्रॉस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससुकवेच्या आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कावस नव्या आनी सासवेक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. ते म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बाबार्ताचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वंडारा आमची सर्व कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शोधल्या मा समेस्तांक
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परमो मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. खेरीत भाशेन आमी मागता जायतो लोक गोंयांत कालच्या दिसा जांची घरां मोडून गेल्यांत, घरांनी रावंक मेळोन जावन बुड्डी येवन इस्कॉलांनी आनी हेर सुवातांचेर तांकां दवरल्यांत. जेवणा खाणाची आनी हेर दुसऱ्यो आडखोडी तांचो आमी उगडास करता. अकबर मरे देवाची माई संगती बागेन दोन ऋतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पविदार बापा सर्वंदरान वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्वींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय जावं येवं, तुजी कशी सद्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवरो रायसाचो आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक सुद्दां तशी आमची पथकां वगोस आनी आमकां गाडयेक पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सगळे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जाची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवंक. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा. शिळेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी.
सोबी म्हणटा भोपळे उमऱ्यार उबो रावून हांव दारार मारता. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत जाल्यार ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों. ताचे सांगातीन जेवणाक जेवतलों आनी तोय म्हजे बरोबर जेवणाक बसतलो. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुरींच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोदता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. ईश्वर पुर्रा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गाण्याचो अंक T3. आदाराचे माये तुगे माये मोगाळे आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मोरणाच्या वेळार आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मोरणाच्या वेळार.